काणकोणच्या पैंगीण वाठारात शेतकऱ्यांनी शेत लुवणी खातीर मशिनाचो वापर करपाक सुरवात केल्या। या वाठारात वर्साक फक्त एक फावट शेताची लागवड करतात। पावसाळ्यात शेतांनी व्हड प्रमाणात उदक साचता, ताका लागून शेती करप शक्य जायना। या वाठारांतल्यान व्हांवपी व्हाळात व्हड प्रमाणात गाळ साचता, देखून पावसाचे उदक दर्याक वचना आनी पुराय शेतकी वाठार उदकांत बुडटा। या समस्येक लागून शेतकऱ्यांक व्हड लुकसाण जावपाक लागला आनी संबंधीत अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग तपासणी करून व्हाळांतलो गाळ काडपाची प्रक्रिया सुरू करची, अशी मागणी शेतकार राम पागी हाणें केल्या। हांव पैंगीण रावता आनी शेतां ती वांयगणीच करतात। हे पावसा आसपाय सगळे उदक भरून येता, त्या खातीर सर्टी पीक आसता ती घेवपा म्हणल्यार पयलीं सर्टी पीक करताले आनी हें आतां कितें जालां, मनशा खातीर काम करपाक हें जमना। मनशाक पगार 1900-800 पगार जाता, त्या खातीर हें यंत्राचें सगळें सवाय पडटा हें शेतकाम करपाचें। पूण एक प्रॉब्लेम कितें आसा, तें उदक भरता हें सगळें बांदून काडला आनी न्हंय आसा पळय ही सगळी बंद जाल्ली आसा। हांव गव्हर्मेंटा फुडें मागता की हांगच्या आनी सकलपा न्हंय आसा पळय हे आतां रस्तो बांदपा आसा, हे रस्तो बांदूनच फायद ना। त्या बरोबर ही न्हंयची वाट आसा पळय ती पयलीं क्लियर करपा जाय, तेन्नाच हें उदक फुटपाचें आनी हें सगळें बंद जातलें। हे रस्त्या काम केलें, रस्ते वयर पावलो पूण तेका ना, तेन्ना हें तेजेर कोण आसा पळय आनी गव्हर्मेंट आसा तेणी मातशें लक्ष घालपाचें, इरिगेशन डिपार्टमेंटान PW हें करपाचें, लक्ष घालपाचें। कितली शेतां सुमार? हें शेत कमीत कमी आतां आमची आसा 2,500 स्क्वेअर मिटर जमीन, जाल्यार ही आतां 10-30 वयर जमीन आसा सगळी दोन वाटेक वयर सकयल पावतना। हें तर उदक तर हांगा तर बंद ना, आनी जाल्यार हें पावसाळ्यांत सुद्दां शेत रोवपा मेळटा। हेचे पयलीं शेत रोवताले सगळे आनी फायदो जातालो, तशें न्ही मागीर हें शेत निवळ उरतालें आनी वांयगण करपाक त्रास पडनासलो। ते दोन पिके रोवल्यार काम चड पडना। गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत।